प्रितीच्या बाब भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो 12वो विस्वोर वोड 13 ते 17 पर्यंत मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 13 to 17। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मागीर जेजूक उतराक सांपडावंक फारिजेवांतले आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाणांक ताचेशी धाडले। तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच बीड ना म्हूण आमी जाणव। कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय। तर सोमराजाक दोंड फारीक करूंक जाय की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? पूण तांचें दोंगेपण ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडटात? एक दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया। तांणी ताका एक हाडून दिलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? ताणें म्हणलें, सोमराजाचें। पोर्तुपाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात। आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले। प्रितीच्या बाब भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू ह्या हेरोद पाचाच्या लोकांक जेन्ना प्रश्न विचारलो सोमराजाक ताणें दोंड फारीक करूंक जाय वा ना तो, तेन्ना जेजून तांकां कसो जबाब दिलो तें आयज आमी शिवर्तमानान आयकलां। आनी कितें घडलां भाव भयणीनो, कितें घडलें? फारिजियो, धोमशास्त्री आनी हे जे धर्माचे लिडर आसले ते आतां जेजूचेर आड येवंक सोदताले। जें जेजू म्हणटालो ताचेर आड येवंक सोदताले। कित्याक घडलें अशें? जेजू आतां देवाचें उतर परगट करतालो। तो फकत परगट करिनासलो, थंयसर अजापां करतालो, थंयसर मिलाग्री करतालो, थंयसर लोकांक बरी करतालो। आनी जेन्ना जेजू लोकांक शिकयतालो थंयसर पवित्र आत्मा आसतालो, थंयसर अजापां मिलाग्री, आनी लोक आतां फकत आयकूंक येनासलो पण थंयसर तांकां फायदो जातालो, तांचें जिवीत बदलतालें। तांकां पिकोवणी, तांकां बरेंपण मेळटालें, कुड्ड्यांक दोळे, बेऱ्यांक कान मेळटाले, जे थोंटे आसले ते चलोंक लागताले, जो लोक मेलोलो तांकां पुनर्जीवन करतालो, जो लोक भुके उपाशी आसलो तांकां जेजू जेवण दितालो। म्हणटच जेजू जेन्ना देवाचें उतर परगट करतालो थंयसर आतां अजापां मिलाग्री आसताल्यो। आनी भाव भयणीनो, हें सगळें घडटा पळोवन लोक आतां ह्या धोमशास्त्र्यांक आपल्या देव मंदिरांक सोडून, ह्या याज्ञिकांक सोडून, ह्या फारिजियांक सोडून ते आतां जेजूच्या फाटल्यान लागलेले। म्हणटच आतां लोक आतां देव मंदीर सोडून जेजूक आतां दोंगराचेर, प्रायेचेर जेजूचें देवाचें उतर आयकोपाक घेताले। म्हणटच आतां भाव भयणीनो, जेन्ना लोक आतां देव मंदीर सोडटालो आनी हे सगळ्यो काणयो जे थंयसर देव मंदिरांत सांगताले ते सगळें सोडून आतां जेजूच्या फाटल्यान लागलेले, हे फारिजियो, धोमशास्त्री, हे जे धर्माचे लिडर आसले आतां जेजूचे आड येवंक लागले। ताका आतां भिरांत येयली, अरे सगळे लोक आमकां सोडून वता, आमकां आतां कशें दुडू मेळटलें, आमकां आमचें जेवण कशें मेळटलें, आमकां आमचें पिवण कशें मेळटलें, हें देव मंदिराचें मेंटेनन्स करपाक आमकां आतां कितरच्यान दुडू येतले। आतां ते सगळे एक जाले, हेरोद पाचाच्या लोकां बरोबर एक जाले। हेरोद पाचाचे ते आड आसले पूण आतां जेजू ताचो एक दुस्मान आसलो। जेजू कशे भाशेन घट धरूंक जाय, कशे भाशेन ताका त्रासान उडोवंक जाय, हें आतां चिंतून ते आतां हेरोद पाचाच्या लोकांक आयच्या शिवर्तमानान धाडटात आनी जेजूक म्हणटात, सोमराजाक आमी दोंड फारीक करपाचो सारकें ओ ना? आनी भाव भयणीनो, हो प्रश्न कोणें विचारलेलो जेजूक आनी जेजू म्हणलें वय जाल्यार आतां लोक जो आतां ह्या रोमा शहराच्या बादशा बरोबर आड आसलो, म्हणजे ताका खुशी नासली दोंड फारीक करपाक, जेजून वय म्हणलेलें जाल्यार आतां
कितें जातलें आसलें, लोक ताका सोडून परतून ह्या फारिझेवांक धर्मशास्त्रा कडेन वयतलो. लोकांक ह्या फारिझेवांक एकूच जाय आसलें की जेजू लोकांचेर आड येतलो, लोक ताका सोडटलो आनी परतून हे फारिझेवांक धर्मशास्त्रा कडेन आनी ह्या याज्ञिका कडेन येतले म्हणून. आनी जेजू आतां वय म्हणना, जेजू ना म्हणना. कित्याक जेजून वय म्हणलेलें जाल्यार लोक आतां ताचेर आड जातलो, ना म्हणलेलें जाल्यार लोक खोशी जातलो आसलो. पूण सोमराजाचो लोक, हेरोद पाशाचो लोक जेजू बुडकुणीन घालतले आसले. म्हणून जेजून होय म्हणला वा ना म्हणला, कशे भाशेन तो त्रासान पडटलो आसलो. आनी भाव भयणीनो, देवाची जाणवाय जेजू भितर व्हांवताली. जेजू देव आसलो पूण मनीस जावन येयलो. पूण ताजो संबंद ताच्या बापाशी इतलो गोट आसलो. तो मागण्यांनी सदांकाळ वेळ साधतालो. ताजो संबंद जेजू आपल्या बापाशी वाडत वेतालो. आनी ताजो संबंद आपल्या बापाशी गोट आसलो म्हणून सर्गीच्या बापान जेजू अशी जाणवाय दिली, असो जबाब दिवपाक ताका तयार केलो की जेजून ताका सांगलें, ह्या सोमराजाच्या लोकांक, हेरोद पाशाच्या लोकांक म्हणलें, एक दोण म्हाका हाडात. वो दोण जो तुमी एक दिनार आसा तो म्हजे कडेन हाडात. ताका म्हणलें, ह्या दिनाराचेर कोणाचें नांव बरयलां, कोणाचें रूप दिसता. ते म्हणूंक लागले सोमराजाचें. जेजून म्हणलें, सोमराजाक सोमराजाचें दियात, देवाक देवाचें दियात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून हें उत्तर तांकां दिलें, जेजू तांचेर आड वचोंक ना. कित्याक जेजून तांकां सांगलें, जें सोमराजाचें जें दोन फारीक करपाचें आहा तें दोन फारीक करात सोमराजाक. आनी जें देवाचें दिवंक जाय, म्हणजे त्या वेळार 10% देवाच्या मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे लोकांक दिवचे पडटाले. म्हणटच जेजूक नाका आसलें की हाच्या लोकांनी 10% जें दोन हें देवाच्या मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे दिवंक जाय आसलें तें तांकां जाय आसलें दिवपाक. आनी जो दोन फारीक करूंक जाय आसलो तो रामाशराच्या पक्षाक ते दिवंक सोदतालो. म्हणटच जेजून असो जबाब दिलो की आतां लोकांनी आपली जबाबदारी पाडूंक पावची पडली. तांकां दोन फारीक करचो पडलो आनी देवाक जे पयशे दिवचे आसले ते दिवंक पडले. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां कोण प्रश्न विचारता, खूब लोक आमकां प्रश्न विचारतात, तूं जेजूचो फाटलाव कोत्ताय, तूं देवाचें उतर सत मानताय. खूब फाटी आमकां कसल्याच प्रश्नांक जबाब दिवपाची गरज ना. लोक आमकां प्रश्न विचारता आनी आमी जबाब दिवंक सोदता. थोड्या वेळार आमी चिंतूंक जाय कसलो जबाब आमी दिता. खूब फाटी आमी आमच्या मनांतल्यान आमकां कितें दिसता तें आमी जबाब दिता आनी आमी देवाचें राज पिड्यार करता. आमी जेजूचें नांव पिड्यार करता. आमी खरेपणी आमी देवाक देवाक मोहिमा दिना. आमी एके भाशेन आमची जी म्हणटात ती आमी विटनस जायना. विटनस म्हणजे आमी देवाक मान दिना. केन्ना आमकां गरज आमचो देवान कितें आमच्या जिवितांत कितें केलां तें, आमचो संबंद देवाशी कसो आहा तो लोकांक सांगप एकदम गरजेचें. देखून भाव भयणीनो, आमची घोवायकी सगळ्या वजीर दिवपाक आमकां गरज पवित्र आत्म्याची गरज. आमकां जाय पवित्र आत्म्यान आमकां तो जबाब दिल्लो. आनी खूब फाटी कोण आमकां प्रश्न विचारले जाल्यार पट करून जबाब दिवपाची गरज ना. होय ना आनी अशी खबर जाली तशी खबर आमकां गरज ना. आमी चिंतूंक जाय आमी कितें उलयता तें. तेन्नाच खरेपणी आमी देवाक आमी मान दितले. आमी आमची घोवायकी दितले जेजूची. आनी आमी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावया. आमचो संबंद जेजूशी गोट करया. आनी जेन्ना आमकां कोण प्रश्न विचारता, आमी ज्या भाशेन जेजून आयज जबाब दिलो त्या भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान जबाब दिवन खरें देवाचें राज फुडें सरपाक आयजतान आमी वावुरया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा.